दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. हांव संवसारार समाधान हाडूंक आयलां म्हूण चिंतिनाकात. समाधान न्हय, बगार तलवार हाडूंक आयलां. पुताक आपल्या बापायचेर, दुवेक आपले आवयचेर, सुनेक आपल्या मांयचेर विरोध करूंक म्हूण हांव आयलां. अशे एकल्याक आपल्या घरचेच मनीस दुस्मान जावंक पावतले. म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. म्हजे वरन चड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडयता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो, आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या आतिलानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कॉप शेळे उदक लेगून दिता, सतस हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. जेजू आपल्या 12 जाणां शिसांक ही शिकोवण दिवन जातस भोंवतणीच्या शहरांनी शिकोवंक आनी प्रसंग करूंक थंयचो भायर गेलो. जेजूची उतरां आनी जिणे रीत पाळूंक पेसाडचो संवसाराच्या बेपरव्याक वळख जावंक साध्य आसा म्हणली जागोवन आयचे सुवार्थेंत आसा. तलवार हाडूंक आनी एकामेका मदें वेगळासार हाडूंक हांव आयलां म्हणटा जेजू. हाचो अर्थ सोम्याचो ध्येय आमचो कर्ण घेतना साबारांतावन खंडन आनी निंदा मेळटली. इतले सर्व भोगूंक मेळ्ळ्यारी सोम्यातावन पयस वचनासतना ताचे थंय थीर रावता आनी आपल्या दुस्मानाक सयत बरें करूनच वेता ताका ताचो प्रतिफळ सुखाचो ना म्हणलो दादोसकायेचो संदेश जेजू दिता. सोम्या खातीर आनी ताचो द्वेश करतल्यांक बरें करचो मनोभाव म्हजे थंय आसा गी. तानेल्ल्याक उदक जीव दिता तशेंच आमकां वायट आशेतलांच्या गरजांक पावचें आमी सोम्याचें खरें शीस म्हणलें परगट करता. अलेक्सियूस रोमाच्या सेनेटाचो अधिकारी ग्रेस्त युफेमियन आनी ताची पतीन ओगले हांचो एकलोच पूत अलेक्सियूस 5व्या शतमानांत रोमांत शिकलो. दुबळ्यांक वांटल्ली ग्रेस्तकाई सदांच आमचे लागींच उरता आनी आमी करचें दान धर्म सर्गींच्या राजांत एक दिर्वें पुंजावंक शकता आनी वर्तो प्रतिफळ आमकां लाभता म्हणलें वडिलांनी करच्या दान धर्मा वरवीं तो शिकलो. ल्हानपणारच कश्टांत आशिल्ल्यांक तो पावतलो आनी आपणातावन कुमो घेतिल्ले आपले हितचिंतक म्हूण तो चिंतलो. सडीत उत्तीम आनी दैवीक कितें आसा तें होगडावंक संवसारी मान कारान जायत म्हणल्या भियान ताणें संवसाराचो त्याग करूंक निर्धार केलो. ताच्या काजाऱ्याचे रातीं दैवीक प्रेरणान बरोवन आनी ताचे व्हंकलेच्या परवानगेन गुटान रोमातावन तो निकाळ्ळो आनी पयशिल्ल्या उदेंतीच्या एडेसाक पयनकन गेलो आनी ताणें हाडिल्लें सगळें ताणें दुबळ्यांक वांटलें.
त्या शहराच्या मोरयेक समर्पिल्ल्या इगर्जेच्या दरवट्या लागीं भीक मागून जायतीं वर्सां तो जियेलो. एक दीस मोरयेचे इमाजीन ताचें भाग्यवंतपण लोकांक परगटलें आनी ताका देवाचो मनीस म्हूण आपयलें. आतां तो आपल्या घरा पाटींग गेलो, पूण बापूय ताका वळखलो ना. एका भिकाऱ्या बरी ताका घेवन ताका एक काम दिलें. माळयेच्या मेटा पोंदा ताका रावोंक दिलें. 17 वर्सांभर कोणायकी वळख दाखयनासता ताच्याच बापायची, व्हंकलेची आनी गुलामाची केळकुळां सोंसणीकायेन सोंसून रावलो. हें क्रूर मार्तीरपण ताच्या मरणांत सोंपतना ताच्या बरपा मुखांत्र तो कोण म्हणलें आनी कळीत नासता तांणी कोणाक आसरो दिल्लो म्हूण तांकां आतां कळीत जालें. जायत्या अजापा मुखांत्र ताच्या शांतीपणाक देवान साक्ष दिली. 5व्या शतमानाचे सुरवेर तो मोरान पावलो आनी एडेसांत ताका निकेपिलो. दिव्यवाणी